म्हज्या बहीण म्हणून पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता. ग्रेसेलिन झेवियर, जुआना दोचे, एबेल लॉपिस देवंतांचे आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. अमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. एस्मेराल्डा डिसुसा, फ्लोरियानो फेर्नांदीस, मारियानो de Costa, Sergio de Costa, Ana Francisca Elvis y Rodriguez, Rosie Alfonso, Pauline Alfonso, Ludin Alfonso, Miguel Dissa, Celestino Rodriguez आणि जॉर्ज रॉड्रिगीस. आयज सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता. सांतिसिमो, रोजालिना रेमेडियस, गाळी एंटनी वेगस, नायराली मोरोड, बेर्नार्डो ब्रेंडो अमाराल, जुझे मारी मस्कारेनेस, व्हडलेंबाट 1, एफी डिसुसा, व्हडलेंबाट 3, लुईस फेर्नांदीस, केरान, पीटर मोरायस, पियाले मोरोड, जोकी ब्रागांसा. सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबात जाता तेन्ना सायबिरमाचे विनवणेन ह्या कुटुंबान शांती कुशलकाय बरेपण बसूंक मागुया. तशेंच आयज आमची दोतोनीचीं भुरगीं पिकनिकेक वयतलीं. बरे भाशेन हो तांचो प्रवास सगळे वायटा विघ्नांतलीं तेव्हा तांकां राखून सांबाळूंक आनी सांगातान हो वेळ सारून परत बरे भाशेन तांकां घरा हाडूंक तांचे पासत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावन मिसाचे सुरवातेक गायन गावुया. बाळका जेजू यो तूं यो, G2 पान 9 आणि 8, G2 पेज 98. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीभवन भाव भयणांनो, आयज जावन आसा क्रिस्तियनाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वाराक भेटयला. दर एक सेवा धर्मीक वरस देवान आमच्या सोनवणी पासत केले अजापाचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मान प्रगट जातलो देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलूंक सोमोदराच्या येण्यात प्रतिपणान तयार जावन उजवाड दिता. सेवा धर्मांतल्या सोरेस्पोर मार्ग तयार करुया. बोरवेसाची यात्राकार जावया. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय सोम्याचे येण्याक उतरूंक रावतना बोरवाशान आनी फावती भुक्तिमानान ताका घेवंक तयार जावंक जागयता. आयच्या सेवा धर्मांत प्रगट जातलो सोम्याचो तालो आयकूंक ताजो मारोग
तयार करून आनी बोरवशान पावलां मारून आमकां कृपा फाव कर म्हणून हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया. मोगाळ बावडीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत एक खेरीत उतर आमकां मेवता तें म्हणल्यार रिपेंटन्स, मन बदलप, जिवीत बदलप. मन बदलल्या शिवाय, जिवीत बदलल्या शिवाय आमच्यान जेजूक आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत जोडून दिवंक जायना. तरी आमी मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया, आमी ओस्कोत म्हूण ओळखून घेवया. देवाक आनी पेल्याक आमी जायते फावटी दुखयल्यात ही आमी ओळखून घेवया. देवान जायते फावटी आमकां संदी दिल्या जिवीत बदलूंक, पूण परतून परतून त्याच पातकांत आमी पडटा. हॅबिच्युअल हॅबीट गुलाम जाल्यात उमक्या पातकाचे. आमची आत्मीक तयारी ओगीच रावन ह्या मिसाचे भेटेक आमी करूया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच सांकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकळुत्सारा देवा, तुज्या पुताक आमी धावी धावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोडण्यो आमचे वाटेर आडकोळ जायना जावच्याक सुर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुलाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पालांतली एक कोमरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन नियमीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोन मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो. आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निश्ठूर मनशांक मार घालची बदली एक उतर उलोवन तो कोट्या मनशांचो नास करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताच्या कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडल्यो बिबट्या वागाच्या कुशीक आड पडून पाटी सोरोना. आनी पाटकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुरलो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोंडीत भोंवता आनी ताची पोरां एकठांय न्हिदता. आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचे भुरगे सोरपाचे डोलिशी खेळटा. सुपुरले भुरगे फुरश्याच्या बिलकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची बोटी येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोवन येता. त्या दिसा जेसेचे पाल सगल्या पोरजाक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगलीं राष्ट्रां ताका सोडूंक येतली आनी ताचे गोर मोहिमेवोन जातलें. देवाचें उतरें. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. सरवडणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली हे स्तोत्र आमी गावुया. अनेक पाटी गाऊया. देवाक राजाक तुझे शाणेपण दी. तुझ्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरी आसो सोर शेकान शेक ती तोकटोली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयेची देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब.
मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो जबाब सोदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोड तें तोगूं प्रितुमेची सोगली कुलां ताका लागून आपूण सोदो म्हणटली सोगली राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटली जबाब दुसरें वाचप क्रिस्त आख्या मनशा कुलाचो सोडवणदार बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो पवित्र पुस्तकां आमकां धीर बोळ आनी बुजवण दितात त्या वरवीं आमचो बोरवोसो गोड जावचे खातीर आदीं बरयलेलें आसा तितलेंय आमकां शिकोवन दिवचे पासत बरयलां क्रिस्त जेजूचे देखी प्रमाणे तुमचे मदें एका मनाची जावन एकाच काळजान आनी एकाच ताळ्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी वाकाणचे खातीर धीर बोळ आनी बुजवण दिता तो देव तुमकां कृपा दिवं म्हणटोच देवाक मान मोहिमा दिवच्या पासत जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं काडल्यांत तशें तुमी एकामेकाक थाई मोयपाशी जायात हांव तुमकां सांगतां प्रजापतीक देवान केल्ल्यो बासावण्यो विस्वाशीपणान पालचे खातीरूच न्हय बगर अनभावार्थ्यांनी देवाक ताचे काकलुती पासत वाखाणचे खातीर क्रिस्त सुनोद केल्ल्या जुदेवांचो चाकोर जालो तो पवित्र पुस्तक सांगता त्या पासत अनभावार्थ्यां मदें हांव तुमकां वाखाणी दितलो आनी तुज्या नांवाचे मोहिमेक गायनां करतलो देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार सगळीं उबी रावया आनी उद्गाराचें गायन आमी गावया B4 पान 22 B4 पेज 22 पयलो वेर्स आमी गावचो Sorvesporat, soy, sorvesporat, soy. Jezu duci utra, carza sotos, Jezu duci utra, orianzo uslan, Jezu duci utra, duci utra. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या स्नान दातार जिवांव दिश्टी पडलो आनी जुदयाच्या अरण्यांत अशें प्रवचन करूंक लागलो जिवीत बदलात कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां अरण्यांत एक ताळो असो आड्डोता सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात अशें इजायास प्रवाद्यान सांगून दाखयलोलो तो होच हो जिवांव उंटाचे लोवेंचे आंगावलें न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो
जेन्ना जेरुजाल्याचो आनी आख्या जुदायाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दानान ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो. पूण जायते फारिजियो आनी सादुसेयो स्नान घेवंक येतात तें पळयोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरशांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिडकायल्यात. पूण तुमचें मन खरेंच बदलना जाल्यार ताचीं पुर्तीं फळां दाखयात. आनी अब्राहम आमचो बापूय अशें तुमचे भितर बेश्टेंच म्हणो नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक संसद उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा, म्हणटच जें जें झाड बरें फळ दिना तें कातरतलीं आनी उज्यांत घालतलीं. हांव जिवीत बदलोवपा खातीर तुमकां उदकांत स्नान दिता खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेवन बोडबोंत आनी ताच्यो व्हाणो उखलून हातान दवरूंक म्हाका फावना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मळणी आसडून नितळ करतलो. आपलो घोव कोड्यान भरतलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडीनो, तुमकां घडयेक जायते फावटी अशे मनीस मेवल्या जे रोकडेच सॉरी म्हणटात. एक फावटी न्हय 100 फावटी सॉरी म्हणटले आनी तरी आसतना तीच चूक परतून करतले. घडयेक तुमी पासून कितले फावटी एक चुकीक लागून सॉरी म्हणला आनी तीच चूक चालूच आसा. असले सॉरीक कसलोच अर्थ ना. असल्यो सॉरी पोक्यो उतरां. कांय वर्सां फाटीं म्हाका संदी मेवली कारवार भणकणींत भेट करूंक, आनी थंय म्हाका एक मनीस मेवलो. तो एक आल्कोहोलीक आसलो, खूब सोरो पियेतालो. सोरो पितकूच ताका रडूंक येतालें, दुकांक उडयतालो बायले मुखार, भुरग्यां मुखार. दिसतालें की हो सोरो सुट्टलो म्हूण दुसऱ्या दिसा परतून सोरो पिवन दुकांक उडोवप. पूण एक दीस देवान ताका हात लायलो. एक दीस ताणें चिंतूंक येयलें, हो सोरो पिवन म्हज्या जिवाची हांव वाट लायतां, म्हज्या भलायकेची हांव वाट लायतां. सोरो पिवन म्हज्या इश्टागतीची हांव वाट लायतां. देवान दिल्लें आपोणें लग्न जिविताचें ताची हांव वाट लायतां. म्हज्या सोऱ्याक लागून घरांत बायल भुरग्यांक कितलें उणेपण आनी कितले त्रास. तेजी खरी सॉरी तेन्ना सुरू जाली. सॉरी भायली वचनूय, पूण भितरल्यान तुज्या काळजाक जेन्ना तुजी चूक कितें पळय तें तुका समजून येता, ती की खरी सॉरी. देवाचो आदार घेवन आनी जें मेडिकल एसिस्टन्स ताका जाय आसलें त्या दुयेंसांतलो, सोऱ्याच्या दुयेंसांतलो भायर सरूंक, जें कावन्सिलींग ताका जाय आसलें तातूंतल्यान भायर सरूंक कावन्सिलींग घेवन सर शेवटी ताणें सोरो सोडलो. आयज दर दिसा कारवार एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा. त्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटला भायर सुमार 250 गरीब लोकांक तो आपल्या हातांत थोड्यांचो आदार घेवन जेवण रांदून रांदलेलें जेवण दनपारच्या वेळार वांट्टा. सुरवातेक ताणें हिशोब केलो कितलो पयसो आपूण सोऱ्याक मोडटालो. त्याच पयशाचे ताणें चॅरिटी सुरू केलें, हो वावर सुरू केलो. पूण आयज ह्या वावराक ताका पयशे उणे ना. ह्या वावराक ताका आदार दिवंक मनीस उणे ना. आख्ख्या त्या तालुक्यांत लोकांक खबर आसा, फिरगोजकारांक खबर आसा हो ताचो वावर. आनी जायतो लोक दर दिसा
आपले फूल ना पाकडी ताका दिता वो थिंगा हाजीर जावन जेवण वांटूंक जेवण रांदूंक वो दुसरो कसलो आदार जाय त्या आदाराक ताका पावतात. मोगाळ बाबडीनो, क्रिस्तेण्याच्या दुसऱ्या आयताराक आमी आसा आनी ह्या दुसऱ्या आयताराक आमकां जिवांव बावतिस्ताचो ताळो मेवता. जेजू येवचो जालो, जिवीत बदलात. ताणें न्हूच फकत प्रवचनान लोकांक तयार केलें, पूण आपले जिविताचे चालींतल्यान साद्यापणाचें जिवीत ताणें आपणायलें. ताच्या आंगवस्त्राची खबर आयच्या शुभ वर्तमानान केल्या. उंटेचें तो चामडें वो कात न्हेसतालो, तोळ आनी रानवटी मों खातालो, ओरण्यांत जियेतालो मागण्यांत उपास करून. आनी ह्या पासत लोक न्हूच फकत ताका आयकूंक पूण ताचें जिवीत पळोवंक, ताचे कडल्यान बोध घेवंक, ताचे कडल्यान मार्गदर्शन घेवंक खूब खूब लोक येवंक लागलो. लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेवतात न्हूच फकत फारिझेयो आनी पोरजेचे वडील, पूण धण वसूलदार, शिपाय आनी सादो लोक येवन ताचे लागीं बोध घेतात. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगतात लोक आपली पातकां सांगून ताचे कडल्यान पातकाचे बोगसणाचें स्नान घेवंक लागलो जॉर्दान न्हंयत. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान सगल्यावन गरजेची वड जी तो लोकांक म्हणटा आनी ती म्हणल्यार तुमचें मन खरेंच बदलना जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. तुमचें जिवीत, तुमचें मन खरेंच बदलना जाल्यार ताची पुर्ती फळां म्हणजे जिवितांत ती पुर्ती फळां दाखोवंक गरज. तर मोगाळ बाबडीनो, आयज आमच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार कित्याक लागून आमी सॉरी आसा? कसल्यो आमच्या जिविताच्यो करण्यो आमकां भितरल्या भितर खातात? घडयेक म्हजी तिडोक, म्हाका रोखडोच राग येता, रागा बारार हांव कितें म्हणटा तें म्हाका खबर आसना, म्हज्या रागा बारार हांवें लोकांक दुखयल्यात, घडयेक म्हजें गर्व, म्हज्या गर्वाक लागून हांव दुसऱ्यांक एक पावंडो सकयल दवरतां, म्हज्या गर्वाक लागून लोक म्हजे सुरशिलो पयस जाल्लो आसा, घडयेक म्हज्या लग्न जिवितांत अविस्वाशीपण, म्हजे बायलेक गमन आसतना हांव अविस्वाशी जाला, वा म्हज्या घोवाक गमन आसतना हांव अविश्वासी जाला, घडयेक घरांत कोणाक खबर ना पूण हांव सोरो पियेतां, हांव सिगरेट ओडटां, हांव ड्रग्जाक सांपडलां. कितें म्हाका आयज सॉरी करता हाचेर आमी लक्ष घालची गरज. आनी बेश्टी तोंडान सॉरी म्हणल्यार पावना. भितर सावन आमचें सॉरी, आमच्या पातकाचें दूख दवरप, आमच्या पातकाक लागून भितरल्यान आमचें काळीज रडप हें चड गरजेचें. म्हज्या ह्या चुकीक लागून कितें प्रभाव जाला म्हज्या जिवितांत, दुसऱ्यांच्या जिवितांत, कसलें वायट हांवें म्हाका आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक हांवें हाडलां ताचेर नियाळ करप. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, ह्या क्रिस्तेन्याच्या काळांत पवित्र सभा आमी खऱ्यांनीच सॉरी जावंक आमकां एक बरी संदी दिता तें म्हणल्यार खुमसाराचो साक्रामेंत. दर फिरगोजेंत एक दीस वा 2 दीस थारायतात जंय खुमसाराचो साक्रामेंताची संभ्रमणी जाता. बेश्टे तोंडान वचोन आमी आमची पातकां सांगची न्हय, पूण काळजाचे खोलायेन जावन दूख धरून आमची चूक ओळखून घेवन एक आमच्या चुकी फाटल्यान जेजूक आमी कितलें दूख हाडटा तें आमकां अदीक बरे भशेन समजूंक, एक आमच्या चुकी फाटल्यान मनशांक, आमचे सर भोंवतणी आसलेल्या आमच्या पेल्याक आमी कितलें दूख हाडटा तें आमकां अदीक बरे भशेन समजूंक एक बरें कुमसार आमी करूं, जिवीत बदलपाचें कुमसार आमी करूं. दुसरें म्हणल्यार
मागणे आनी त्याग दर दिसा चुकोन नासतना जेजून आमकां आनी दुसरी उपाय दिवंक ना. ताळणेचेर आड आमी झुजूंक एकूच उपाय आमकां दिल्या, एकूच हात्यार आमकां दिला, तें म्हणल्यार पातक करिना जावंक मागणें करात. अशें कितलेच फावटी आपल्या शिसांक ताणें सांगलेलें आसा. पातक करिना जावंक मागणें करात आनी दुसरें हात्यार दिवंक ना. आनी त्याग, आमचे कुडीक त्याग दिवप निबेल गरजेचें. कित्याक एक वस्त आमी आपणावपाची गरज, आनी तें जावन आसा एक फळ पवित्र आत्म्याचें, आनी तें म्हणल्यार सेल्फ कंट्रोल. कित्याक देंवचाराक आमकां ताळणेन घालूंक आमची कुडीची गरज पडटा. आनी कुडीक दर दिसा ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस करून आमी दणवण दिवंक, आमी आप दमावणी करूंक, सेल्फ कंट्रोल ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आपणावंक गरज आसा. आनी तिसरी वस्त जें त्या मनशान केलें कारवारचो, आनी तें म्हणल्यार तुमच्या जिवितांत जो वेळ तुमकां मेवता, जी देणी देवान तुमकां दिल्यात, जे टॅलंट्स तुमकां दिल्यात, ते गरजेवंताच्या आदाराक दियात. आनी ह्या पासत तुमचें चॅरिटी, तुमचो वेळ, तुमची भेट, तुमच्या हातान पांयान केल्लो वावर कोणूय गरजेक सांपडलेल्याक तें देवाक पावता. आनी तितलेंच न्हय, ताचो आशिर्वाद तुमकां जण एकल्याक मेवता. मोगाळ बाबडीनो, आमी एका मिसाचे भेटेक आयल्या, जंय जिवो जेजू ह्या आल्तारार आजीर जातलो, जंय जिवो जेजू आमी आमच्या काळजान घेतल्या. जेजू कडल्यान आमच्यान कांयच लिपोवंक जायना. आमचें आख्खें जिवीत ताका थावें आसा. आनी तो जाणा आमी कितले प्रयत्न करता पळय तें, आनी आमच्या प्रयत्नान आमी कितले ओस्कोत जाता पळय तें. तो आमचेर जेरबण मारूंक ना, आमचेर जजमेंट करूंक आनी आमकां खास दिवंक तो ना, पूण तो आमचे भितर येता आमकां आदार दिवंक. ज्या पातकांतली आमी भायर सरूंक सोदता, जें खरें सॉरी आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक सोदता, आमी खऱ्यांनीच सॉरी जाल्यात, जिवीत बदल्ला म्हूण जीं पुर्ती फळां आमी दाखोवंक सोदता, ती फळां आमच्या जिवितांत दाखोवंक, आमकां कृपा दिवंक, आमकां आदार दिवंक तोच जेजू आमच्या काळजांत येतलो. ह्या मिसाचे भेटेंत भरपूर ताची काकडूत, ताची दया, जें ताच्या काळजांतल्यान व्हांवलें खुर्साच्या पलंगार, तेंच काकडूत आनी दया आमी अणभवूंक, आनी ताचे कृपेन आमचे जिविताची खरी सॉरी आमी दुसऱ्यांक आनी जेवाक फावो करूंक, आनी आमच्या जिविताचें बदलप जावंक, आनी ताची पुर्ती फळां दिसून येवंक ह्या मिसाचे भेटेन जेजूचो आदार, जेजूचो सांगात आनी जेजूचें जिवें आसणें आमच्या जिवितांत फावो करूंक आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करून खोल भावार्थान सगळे आमी म्हणया. सत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो, अंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आनी विस्वासान आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी,
आमच्या पाप साहेबान बिस्व साहेबांनी आनी याज्ञिकांनी सेवा धर्मांची खोल वळोवक पुजेक बांदूंक आनी सेवा धर्माचो फळ कसो जिविताची नवसोरणी जोडूंक आनी बोडवाशान चलोवंक तांकां वाट दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची ताच्या काळार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी न्यायनितीन आनी प्रमाणीकपण आपलो कारभार चलोवंक देवा आनी सगल्या लोकां मदें भाव भयणीपण एकवट आनी शांती विस्तारूंक पोट तिकडेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बल्यांची तो दया करतलो. आमच्या समाजांत जायतो लोक अनितीच्या जुलूमशायेच्या आनी निराशीपणाच्या भाराखाल चेपलोलो आसा. असल्या भावा भयणी सवें आमच्या काळजा मोनाचो मारूक लांब रुंद करूंक आनी तांच्या निर्शेल्या जिवितान नव्यान बोडवाशाक खिर्ण पेटोवंक बापाचे दयाळपण आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची सदांकाळ तांचें नांव व्हड जावं. आयचो आयतार सेवाधर्मीक भाव खातीर भेटयलोलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमचे धर्मप्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्र भावार्थ्यांक सेवाधर्मीक शिकवण दिवचे हावेसान वरसभर जायते कार्यक्रम मांडून हाडटा. ह्या केंद्रान वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावरांचेर आशिर्वाद मागतना तांचे सेवे उद्देशी देवाच्या नांवांची व्हड विकती गाजोवंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची तशेंच मागुया आमचे दोतोनीची भुरगीं आयज पिकनिकेक वेतात. आपल्या संदेशकारां बरोबर आपल्या गोवळ्या बरोबर एकामेकाची ओळखीन तांणी वाडूंक आनी एकामेकाचे इश्टगतीन तांणी वाडूंक सगळें बरे भशेन जावंक मागुया. तशेंच आमकां एक खूब ट्रॅजीक न्यूज येवंक लागला आरपोराच्यान, जंय काल राती सुमार 23 लोक लासून मेलो एका क्लबांत गोंयां. मागुया जो लोक मरून गेला तांकां सासणाचें सूख, तांच्या कुटुंबाक बुजवण आनी जाच्या नॅग्लिजन्साक लागून हें घडलां तांचें सगळें एक खर एक्शन घेवंक पयले स्वतेर आमचो सरकार गुन्यांवकार आसा. एका रॉंग जाग्यार तांणी परमिशन दिलां हें क्लब चलोवपाक, जंय फायर ब्रिगेडीक पासून एक्सेस नासलो. तर मागुया हे सोंपून गेल्ल्या लोकां पासत, तांच्या कुटुंबा पासत, जे घायल जाल्ले आसात तांचे पासत, आनी आतां उगीच रावन आमचे जोण एकल्याचे मागणे, आमचे जोण एकल्याचे हुस्के जेजू मुखार आमी दवरुया. बो मोगाळ बापा, जुआंव बावतिस्त तुजो प्रवादी जेजू येवचे आदीं पोरचेक तयार करूंक तुवें धाडलोय. पूण आमी सगळीं जेजूक अणभवलेलीं मनशां, ज्याची खबर जुआंव बावतिस्तान केला की जेजू तुमकां ओतम्यांत आनी उज्यांत स्नान दितलो, तें स्नान आमी घेतलां.
तरी आसतना आमचें जिवीत जायते फावटी आजून जेजू येवंक नासलेल्या भशेन जाला. आयज आमी खेरीत भशेन आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करूंक फुडें सरल्या. आमची मागणी आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बिठवून आमी गायन गावुया. C2 आमची पोळे वरदाना पान 28. C2 पेज 28. म्हज्या भावणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकळुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू गेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू गेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, आनी सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक खेरीत भाशेन कालचे रातीक मरून गेल्ल्या 23 आमची भाव भयणांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पती बागिवोन जुझेफ, बागिवोन धर्मदुतां, बागिवोन जॉन बावतिस्ट आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगाळ बाबडीनो, जेजू वरवीं सगळ्यावन व्हडलें देणें आमकां फावो जालां तें म्हणल्यार देवाचें भुरगें जावपाचें देणें, टू बी अ चायल्ड ऑफ गॉड. आनी आमी पातो कादारता तेन्ना आमच्या वद्दान हें देणें आमी होगडायता. देव आमकां सोडिना. आनी ह्या पासत हो काळ एक बरो काळ आमकां परतून हें देणें आमी होगडायलां जाल्यार परतून देवा कडेन तें आपणावंक आनी आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें जावंक ह्याच मनान जेजून शिकयलें मागणें बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुजे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सोबे आसूं. हांसत्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवया. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच वोपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताची मोगाची वेंग बगूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका कुमियोंच्या वेळार आमी गायन गावुया. D17 जेजू म्हज्या देवा, पान 56. D17 पेज 56.
आमचे दोळे धापून आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक जिव्या जेजूक आमी अनुभवुया. आमच्या आर्गां आमचे दिनवास ताका आठोवया. आतां सेकेंड कलेक्शन आसतलें. हो सगळो आदार इगोर्जेक वेता आमच्या हॉलाक. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां तें जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. मोगाळ बाबा बेडानो पातकूर आमचो एनाउन्समेंट सगळी कोत्तलो. पूण कितें भाशेन पातकुराच्या नांवान, दिकानाच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान फादर सावियो फेर्नांडीस, कारितास गोवा, आमचे ओल्ड गोवा आसा थंयसर तो रावता आनी बरो वावर अदी करून दुबळ्या पासत आनी गरजेवंतां सांपडलेल्या पासत करता. आयज आमचे मदें येवन ताणें मिसाची बॅट भिटरलेल्या पासून आमी ताका दिन वाचता. तो एक्सप्लेन करतलो मागीर कोण आयल्यान ते हांगासर. आयज 2 कलेक्शन जाल्यार न्हू, पयशे काबार जाले आसतले. तरी आसतना तुमी कितें तरी घेवचें. भायल्यान भुरगीं आसात तांची एक्सप्लेन करतलो तो. एकदम गरजेचें ह्या भुरग्यांक आदार दिवप, वो देखून तांकां नीट दिवप आमच्या आदारा वरवीं. गुगल पे करूंक जाता. तुमचे पयशे नात जाल्यार न्हू गुगल पे करूंक जाता. गरजूच पडले जाल्यार आमच्यांनी तुमकां दिवपाक जातात. पोतून घेतले पूण कितें भाशेन फादराक हांव दिन वाचता. मिसाची बॅट भिटयल्या देखून आमची पासत. दुसरी वस्त, आयज आमची भुरगीं पिकनिकेक वेतात. दोतोनीची आयलोली आसा ती थोडी आनी थोडे सर्वींग करतात. ओल्ड गोवा आमचे डायसिसीचेंच एक सुवात आसा सांता मोनिका ती सायडीन. ऑपोजीट फादराचें आसा सेंट झेवियर्स अकॅडमी, ताचे ऑपोजीट थंयसर वेतली. पयलो डिकन वेतले आनी मागीर आमी दोगूय वेतले. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागुया. तिसरे सुवातेर हे देखावे तुमी पळयतात. आमची कातेकिस्तां ती भार घेवन करतात. पयलो आयजाया, मिका आनी जेरेमिया बाकीत करतात. आयज जुवां बातीस आयताराक लागता त्या प्रमाणे जुवां बातीस स्नान दिता. तो देखावो दवरलेलो आसा. आनी मागीर आनीक 2 येतले फुडल्या आयताराक. फुडलो आयतार म्हळ्यार आंकवार मारिया आनी बुडवो गाब्रियल, तांची बॅट विजन. आनी मागीर सेन्सस जुजे आपणाचे पोतींनी घेवन सेन्सस करूंक वेता तो. आनी मागीर यूथ आमचो गोठो करतली. कितें भाशेन आमचे देव संदेशकारांक हांव शाबासकी दिता. आमी मागले तांचे लागीं करात म्हूण देखावे आनी व्हडी उमेदीन हे देखावे ते करतात. त्रास पडटात पूण उमेदीन ती हे देखावे करतात. तांकां आमची शाबासकी. आयची मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी काळजी जाता. देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 47,840 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 15,880 रुपीज आनी फ्रायडे कलेक्शन जालां 12,710 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळजी जाता. देव बरें करूं आनी हांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. सान फ्रांसीस आमचें चॅपल आसा केरान. सान फ्रांसीस शावेराची नोवेनां चालू आसात. तेज आनी मिसाचें बलिदान सांजे
5:30 वाजता. परब डिसेंबराचे 13 सोनवारा दीस पडटा. परबेचे मीस सकाळी 8:30 वाजता. एकूच मीस आसतलें मनांत दवरात, सकाळचे 8:30 वाजता. परब म्हणटूच कितें आसूंक जाय मागीर सांजेर तियात्र आसूंक जाय. ओके, तियात्र आसल्यार म्हाजे उमेद येता. पण परब थिंगा तियात्र हांगासर आसतलो आमच्या इगोजे लागीं. आनीक जो कितें तुमी आदार दितले सगळे ते मागीर आमच्या इगोजेक वेतले, कॉपेलाक वेचे ना. ओके, सो टिकेट्यो आमचे मारता भयण आसा आनी ताच्या बरोबर आनी दुसरे वांगडी आसतात, तांकां तुमी आदार करचो म्हूण मागता. टिकेट्यो काडच्यो आनी कोणूय तरी आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन दिवची. डिसेंबराचे 9 मंगळारा दीस PPC मिटींग सांजे 6:30 वाजता. फुडल्या आयताराक सेंट मायकल विमेन्स सेल आसा आमचें. तातूंत एक स्पेशल टॉक तांणी घडोवन हाडलेलें आसा, इनर स्टेप वॉकिंग एडवंट विथ मॅरी. सांजे 4 वाजता आमचे चर्च हॉलांत जातलें. मागता जे आमचे विमेन आसा ताणें हातूंत वांटो घेवचो. डिसेंबराचे 13 सिनियर सिटीजन मिटींग सांजे 7 वाजता, फॉलोड बाय क्रिसमस पार्टी. बरी जातली तांची पार्टी. सो जीं सिनियर्स आसात ताणें सगळ्यांनी येवचें आनी हातूंत वांटो घेवचो. डिसेंबराचे 17 बुधवारा दीस कुमसारां आसतलीं. मनांत दवरात, कुमसारां आमची 17 बुधवारा दीस भायले पाद्री आसतले, आव्हानी पादविकार आसतलो. सांजेर 5 ते 7 वाजता. सांजेर 5 ते 7 वाजता. जर तर तुमी कामाक वेतात, खंयसर वेतात, 7 तरी जालीं आनी तुमकां वेळ जाता, तुमी आमकां गमोवचें. जाल्यार मागीर कितें जाता, लेट आयलो म्हणटोच भायले पाद्री येतात म्हणटोच मागीर डिफिकल्ट जाता. सो कोणाक तरी जाता, वयर सकयल जाता, भियेनाकात, आमी आसतले. नाजाल्यार हांगासर आमकां जाय ते सुवातांचेर वचूंक मेवता. ओके, कोणाक तरी कसली डिफिकल्टी आसा, येवंक जावंक ना, तुमी आमकां मागीर गमोवचें. हांव आनी पादकार आसतलो. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता कार्तोस वाडो, 8 वाजता सांतिसिमो वयताले, 9:15 वाजता कॅटेगिस आनी सांजे 5:30 वाजता पोसरें पाठ. गुलाब मॅगझीन आतां तुमकां भायर विक्रेक मेवतलो, तुमी घेवन आदार दिवचो. कोळीत करूंक मागलां आवर लेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कूल, तांची एडमिशनां फॉर्म्स ती दितात 2026 to 2027 फॉर क्लासीस फ्रॉम नर्सरी टील स्टँडर्ड 4th, nursery till standard 4th, girls and boys, and for standard 5th to standard 8th, girls only, from 9 December till 20th December. सकाळचे 9 ते 12 noon. कोण वचूंक सोदता ताणें फॉर्मां घेवचीं. तशेंच कोळीत करूंक लायला 14 पल्स पोलियो आसतलो. एज ग्रूप 0 to 5 years जे कोणाक लागू जाता ताणें वेचचें. म्हजे भयण मानू पादविकारान सांगलां, आमचे मदें फादर सावियो आसा, तुमकां थोडीशी म्हायती तो दितलो. वळूंक आमकां आसूंक गरजेचें, बिकॉज जायत्यो वस्तू घडटात आनी आमकां जाय, वी वॉन्ट टू नो कोणाक आदार दिवंक जाता. जायत्यो भावा भयणां आसात, सो थोडीशी म्हायती तो तुमकां दितलो. ताचे पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सभा तरेनी तुमी आमकां आदार आनी सहकार दितात आनी पादविकारान सांगला ते भाशेन आतां क्रिसमस जाता आनी जायतो वावर हांगासर चलता. कोणूय तरी कसलोय तरी दुडवांचो आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमी पादविकाराक मेवचें. तशेंच ना जाल्यार ऑफिसांत येवन तुमी आदार दिवंक जाता. आतां दीस फुडें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या दिसांनी जायतीं काजारां जातात, चीट पडटा, काजारां जातात, बड्डे जातात, दनपारचें जेवण येता, आमकां रातचें जेवण येता. हो मोग आनी हुस्को तुमी दाखयतात देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आनी भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. मोगाळ बावडीनो, पयले सुवातेर हांव तुमच्या गवळ्यांक, पादविकाराक, फादर कायतान, पातकुराक, फादर सुकराक, डिकनाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ही संदी दिल्या पासत. आयज आमचे मदें भायर आसात दिव्या सदन, हें एक कारितासाचें प्रोजेक्ट जें परवरी चलता. ह्या प्रोजेक्टान पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज एंड पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज दोगांय एक फामील कशीची येतात. बरोबर मागणें करतात, बरोबर रांदतात, बरोबर जेवतात, बरोबर वावर करतात. हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमी सुरू केलो?
तुमी जाणात जेन्ना एक स्पेशल भुरगें जल्माक येता आवय बापायक खूब ट्रोमा आसता, खूब दुखी ती असतात. सुरवातेक डिनायल मोड मानून घेवंक सोदिना आपलें भुरगें स्पेशल म्हूण. मागीर कांय वर्सांनी समजणी मेवतकूच मानून घेतात. भुरगें स्पेशल म्हूण आवय बापूय मानून घेता तेन्ना वॉट इज द प्रूफ? ह्या भुरग्या विशीं दुसऱ्या लागीं ती लॉस धरिनासतना उलोवंक लागता. वो कोणूय घरांत भेट केलो जाल्यार भुरग्यांक फाटल्यान बंद करिना, पूण सोयरीं वो कोण विजीट करूंक आयिल्लीं आसात तांचे मुखार आपल्या भुरग्यांकूय हाडून बसयतात. वो कोणाच्या फंक्शनाक वेता तेन्ना फकत ती आपूण वचना, पूण आतां ह्या भुरग्याक घेवन वचूंक लागता लॉजेनांत. हो पयलो ट्रोमा जेन्ना एक स्पेशल भुरगें जल्माक येता. पूण दुसरो ट्रोमा पयल्यावन अदीक पास्ट, आनी तें म्हणल्यार जेन्ना आवय बापूय चिंतूंक लागता जेन्ना आमी मेल्या उपरांत कोण ह्या भुरग्याचो सांबाळ करतलो. आमी मेल्या उपरांत कोण ह्या भुरग्याचो सांबाळ करतलो. आनी हो ट्रोमा जेन्ना ह्या भुरग्यांची, आमचे बोले 4 भुरगीं आसात एडल्ट्स ती, जेन्ना तांची आवय बापूय मेली तेन्ना तांची सोयरीं एक जागो सोदूंक लागलीं ह्या भुरग्यांक दवरूंक, तांचे कॅर जावचे पासत. आनी त्या परिस्थितींत आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केलो. सगळ्यो वस्तू जी आयज तुमी भायर विक्रेक पळयतलीं ती ताणें आपल्या हातान केल्या. सो डोंट गो टू बाय एज अ चॅरिटी, but buy to give them dignity, that they are also contributors in the society. They are also contributors in the house that they are living, to give them that dignity. त्या पासत घेयात, चॅरिटीक लागून घेयनाकात, पूण डिग्निटी दिवचे पासत, मान मोल दिवचे पासत तुमचो आदार आमकां दियात. देव बरें करूं. सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालती बोडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलवाराच्या कुरा देवाचेच पदवेन सोयतना आनी सगळ्या कोट्या आत्म्यांक एमखोणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. G16 तारखा ये बेगी बेगी पान 106. G16 पेज 106. तारखा